आयच्या टिकटॉक कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. सध्या गोंयांत अशें राजकारण चल्लां की ओपोजिशनाच्यो ज्यो सगळ्यो पार्टी आहा त्यो एकामेका कडेन झगडटा आनी भाजपा थंय आपली सुशेगाद आहा. आनी केजरीवाल जेन्ना हे 2-4 दीस पयलीं गोंयांत येयले तेन्ना तेणी काँग्रेसीचेर आरोप केले, मागीर काँग्रेसीन परत आपाचेर आरोप केले, मागीर दोनी पार्टीचे गोंयचे प्रेजिडेंट झगडले. हे सगळे सोंपता म्हणसर एक इन्सिडंट असो जालो, एक घटना अशी घडली की आपाचे जे वर्कींग प्रेजिडेंट जे गोंयच्या राजेश कलंगूटकार तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिलें, कारण आपले हो सगळो प्रकार आवडना आनी डिविजन जर जालें ओपोजिशना मदीं जाल्यार फुडलें फ्युचर सारकें ना म्हणून. आतां तेंचेच कडेन आमी उलोवपाक म्हाज्या कडेन आहा आयच्या इंटरव्यून राजेश कलंगूट. वेलकम तुमकां राजेश बाब. सो तेंचेच कडल्यान जाणून घेवया. सो राजेश बाब, ही आतां केजरीवाल येयलो तेच्या पयलीं तेंचे आरोप चालू तशे आसले. जेन्नाच्यान दिल्ली इलेक्शन जालां तेन्नाच्यान काँग्रेसीचेर डायरेक्ट तेंचे आरोप चालू आसले. ते गोंयांत येतकूर तेंच्यांनी एग्रेसिवली घेतले. मागीर तुमचे आपाचे प्रेजिडेंट, काँग्रेसचे प्रेजिडेंट एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करपाक लागले. आनी हे सगळे सोंपले उपरांत मातशें तेन्ना थंड जाल्लें, तेन्ना तुमचें रेजिग्नेशन येयलें. कित्याक हें करचें अशें दिसलें तुमकां? कशें जालें खबर आसा की काँग्रेसीचे आनी आम आदमी पक्षाचे जो विशय जाला तो दिल्लीचें इलेक्शन जालां. थंयसून कशें आसा, आम आदमी पक्षाचे आरोप आसा की दिल्ली इलेक्शनान काँग्रेसीन तेंच्या विरोधान काम केलें आनी BJPक मदत केली. आनी तेच्या उपरांत मागीर ते जे इंडिया अलायन्स आसलेलें तेका खंय तरी धोको निर्माण जालो आनी आम आदमी पक्ष इंडिया अलायन्सासून भायर सरले. म्हणजे बिटरनेस जें आसा हें गोंयांतलें बिटरनेस न्ही, हें बिटरनेस खरें म्हटल्यार दिल्लीचें बिटरनेस. आनी तेका लागून तेजो जो रिफ्लेक्शन आसा तें गोव्याचेर येयलें. आतां विशय कसो आसा की गोंयाचें सद्याचें राजकारण हें वेगळें आसा आनी लोक वेगळे पद्दतीन हेजे कडेन पळयता. आनी तेका लागून लोकांची भावना अशी आसा की गोव्यान कशाय परिस्थितीन सगळ्या जे ओपोजिशन आसा तेंच्यांनी एकठांय येवचें आनी एकठांय येवन भारतीय जनता पक्षा कडेन इलेक्शन लडचें. आतां कशें आसा की खंयचो पक्ष बरो किंवा वायट हो प्रश्न ना हांगा. प्लस मायनस आसतात, प्लस मायनस आसात. खंयचोच पक्ष परफेक्ट असो ना. पूण विशय कसो आसा की लोकांची भावना समजून घेवप ही गरजेची गजाल आसा. आयज कशें आसा 2027 आयज जर तूं खंयच्या जर मनशा कडेन कोणा कडेन गेलो आनी तूं वचून सांगलें की हांव इलेक्शन लडपाचे तयारीन आसा, तेन्ना पयल्यान पयलो तो विचारता की खंयच्या पक्षाचेर लडटा. तूं एक सांगलें नव्या खंयच्या पक्षाचें नांव सांगलें ना, तुमी सगळे एकठांय जावन लडलेले बरें आसलेले. हो प्रत्येक मनशाच्या तोंडातून हें उतर येता, तुमकां ग्रावंडार मेळटा. ही भावना लोकांची आसा. कशें जाता भानगडी की जर आमी आयज एकठांय जावन जर लडना आनी जर परत कारण कशें आसा, आयज भारतीय जनता पक्ष एक ते म्हणटा की इट इज द बिगेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड आनी हांव तर म्हणटा की रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड. कळ्ळें. आनी ह्या हितून जर हांच्यांनी जर तशा पद्दतीन जर फाल्यां जर तशें राजकारण केल्लें आनी जर बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसात तांकां जर वीक करून उडयले जाल्यार परिस्थिती अशी जातली की 2027 परत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येतलें. आनी सरकार येयलें जाल्यार लोक विरोधी सरकार आसतलें. कारण आमकां खबर आसा 2022 इलेक्शनान भारतीय जनता पक्षाक एकूण 33% मतां मेळ्ळी. ओपोजिशनाची 67% मतां आसलेलीं. प्रॉपर मॅन्डेट नासतना सुद्दां 50% सीट तांकां मेळ्ळे. हय, डिविजनाक लागून. आनी तुमी जर खंयच्या मतदारसंघात वचून पळय, तुमी एक एक्सेप्शनली 2-3 मतदारसंघ सोडले जाल्यार कंप्लीट मॅन्डेट, प्युअर मॅन्डेट ही भारतीय जनता पक्षाक खंयसरूच मेळोंक ना. 50%च्या अबाव वोट हे खंयसरूच मेळोंक ना. ही परिस्थिती आसा. म्हणजे आयज कशें आसा, लोकांची भावना एक आसा, लोकांचें मत एक आसा आनी त्याच्या विरोधान वचून आमी कितें तरी करपाचो प्रयत्न करप हें म्हाज्या स्वताच्या मनाक पटना जालें. कारण कशें आसा, आयज जी गरज आसा ती सॅक्रिफायस करपाची गरज आसा. लोक हिताक लागून सॅक्रिफायस करपाची गरज आसा. कारण जे पद्दतीन गोव्यान आयज चल्लेलें आसा राजकारण, तुमी जमनींचे विशय म्हणा, जी गुंडागिरी चल्ल्या ती म्हणा, किंवा इतर जे करप्शन म्हणा, किंवा रस्त्यांची दुर्दशा म्हणा. कारण जाला कसो विशय की कोणाचेर कंट्रोल ना सरकारान. CM आपणाक जाय ते करता. नेगेटिव्हिटी आहा लोकांमध्ये, भरपूर नेगेटिव्हिटी आसा. पूण ती नेगेटिव्हिटी कशी आसा, एका म्हणजे प्रचंड व्हडले पक्षा कडेन एक श्रीमंत पक्षा कडेन लडप एक ल्हान पक्षांनी हे डिफिकल्ट जातलें. एकठ्या जर लढत जाल्यार ते इजी पडटलें जिखपाक. ते तुम्ही साऊथ गोवांतूय तसो रिजल्ट हाडलो न्ही. फाटले फावट साऊथ गोवान जेन्ना सगळे पक्ष एकठांय करून लढले तेन्नाच विरयाटो निवडून आयलो की ना जाल्यार ते इजी नासलेलें. हें प्रूव जालां न्ही. आनी तरी आसतना खंय तरी वेगळो कितें तरी हेतू तकलेन दवरून ते आमी एकटेच लडटले, आमी बरोबर वचचे ना, हें म्हाका खंय तरी चुकीचें दिसलें. आनी त्या खातीर हांव ज्या दिसा आमची बैठक जाल्ली, आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हेनर आसा तांच्या कडेन बैठक जाल्ली, आमचो एक नेतो आसलो ताणें म्हटलें की लोकांचे फिलिंग्स हे अशें आसा की सगळ्यांनी एकठांय जावन लडप आनी तेन्नाच लोकांक कॉन्फिडन्स जातलो आनी लोक आमच्या बरोबर रावूंक शकतले.
ताजें कशें मत की गॅरंटी कोण घेता फाल्यां हे अलायन्सान आसलेले निवडून येयल्या उपरांत त्या वटेन वचचे ना म्हणून म्हणजे गॅरंटी तुम्ही तुमचो जो मुद्दो आहा तो अरविंद केजरीवाला मुखार मांडला, म्हणजे अशें ना की तांकां खबर ना ना, ना तुम्ही हो मांडला मुद्दो म्हणूनच तरी ताजे कडसून तें प्रति उत्तर आयलें न्ही. ओके. मांडलंय त्याच्या फुड्यात विषय दवरलो हो म्हणून तो त्याच्या कडसून प्रति उत्तर येयलें की आमी ना अशें म्हणून. कळ्ळें न्ही. फाल्यां तेंची जबाबदारी कोण घेतलो, फाल्यां ते निवडून येयले अलायन्साचे, काँग्रेसचे म्हणा किंवा इतर पक्षांचे म्हणा, ते फुटून परत बीजेपीन गेले जाल्यार ही जबाबदारी कोण घेता हे त्यांचे म्हणणें. हो तेंचो एकूच मुद्दो जबाबदारी कोण घेता. आमकां जे सांगता तुमकां वोटर्स ते आमकां बरोवन दितले की आमी जबाबदारी घेता म्हणून. हे पॉसिबल ना न्ही. प्रॅक्टिकली ज्यो ओरली आमी उलयता थिओरिटिकली गजाली त्यो पॉसिबल ना. मतदार आमकां बरोवन कित्याक दितले. ही प्रत्येकाची मानसिकता तशी तयार करपाक जाय की बाबा हांव लोकांच्या मताक मान दिवन रिस्पेक्ट दिवन हांव हे सगळें सांबाळटलो हे प्रत्येक कॅन्डिडेटान थारोवपाक जाय न्ही. हय. पूण तेका लागून आमी तें जाता म्हणून आमी ना विरोधान आमी एकठांय वयचे ना आनी सरकारूच घडोवन दिवचें ना, परत तेंचेच सरकार जातलें हें चुकीचें. हें म्हाका पटलें ना. आनी हांव फाटले 4 दीस खरें म्हणजे बरो डिस्टर्ब आसलेलो. हांवें घरा सांगपाक हांवें रेजिग्नेशन काल न्ही पयर बरोवन दवरलेलें, सगळें रेडी करून ड्राफ्ट दवरलेलो. पण तुमचो टायमिंग असो जालो की आपण आपली असेंब्ली प्रेसिडेंट डिक्लेअर केले, श्रीकृष्ण परबाग मयेचो प्रेसिडेंट केलो म्हणून हे सगळें जालें. टायमिंग असो कसो जालो तुमचो? हांव तुका एक गोश्ट सांगता की श्रीकृष्ण परबाग पक्षान हांवें धाडला. तुमच्या जाल्यार क्लॅरिफाय करूया आतां. कळ्ळें न्ही. जेन्ना हो विशय येयलो हांव त्या वेळार ना म्हटलेलो. जर म्हाका तशी जर इच्छा आसलेली इलेक्शन लडपाचें मागीर मतदारसंघ हांव ना म्हटलेलो जाल्यार भायर पडटालो. कारण सगळे जे आपले नेते आसलेले ताका म्हाका विचारता तूं कितें हें करता. हांवें म्हणलें पक्ष वाडपाक जाय. हांव जर फक्त जर ते घेवन बसलो आनी पक्षच वाडना निवडून येना जाल्यार कितें ते फायदो राजकारणा करून. सो हांवें ते सरळ अप्रुवल दिल्लें आनी सांगलेलें पक्षाक की हांव लडचो ना अशें म्हणून. तो विशय हेका नात आनी त्या खातीर तुमकां तेच खातीर म्हाका ते लक्षात आयलें की टायमिंग लोकांक लक्षात जावं येता अशें म्हणून. पण कशें जालें की म्हाजें सगळें रेडी पयर आसलेलें. वन व्हिडिओ सगळें रेडी करून पयर दवरलेलें. तो कोइन्सिडन्स जालो काल. पण म्हाका आनी डिसायड केल्ले आसले पयलींच केल्लें अनाउन्स करपाचें उरलेलें. काल म्हणजे म्हाजो एक आमचो एक सिनियर आसलेलो ताजे कडेन म्हाका फक्त सांगपाचें आसलें ताका कन्सल्ट बीन न्ही सांगपाचें आसलें सर हांव सोडटां अशें म्हणून तें उरलेलें. पूण काल सकाळीं आमचें डिस्कशन जालें एंड आय वॉज सपोज टू डिसायड बाय 5 o'clock आय वॉज सपोज टू सेंड. रोखडेच तुमचे जे हांगाचे गोंयचे प्रेसिडेंट अमित पालेकर त्यांचो रिस्पॉन्स येयलो. तेणी सांगलें तेजे जे मागणी आहा ती मान्य ती काँग्रेसी कडेन अलायन्स ते जावंकूच शकना आनी आपूण हें एक्सेप्ट करता म्हणून क्विक म्हणजे तेंच्यांनी डिस्कशन बी करपाचे काय प्रयत्न जाले नासता, डायरेक्ट एक्सेप्ट केले रेजिग्नेशन. हय हय एक्सेप्ट केलें म्हणून म्हाका मातशें बरें उलयलें जालें. बी तुमचे कडेन की ना अमित काय उलोवंक ना. पूण बाकीचे आपले आमदार क्रुज सेल्वा म्हाका पर्सनली काल मेळून गेले. मागीर रामराव वाघ जे वायस प्रेसिडेंट आहा पर्सनली येवन मेळून गेले. बाकीचे जे नेते आसले सगळ्यांनी फोन केलो की मातशें विचार कर हें म्हणून. पण कशें आसा की जर एजेंडा घेवन आमी वता जाल्यार तें म्हाज्या पर्सनल मना कडेन म्हाका पटना जालें. कारण कशें आसा की शेवटाक आमी जर लोकहितान आनी लोकमताक जर आमी जर रिस्पेक्ट दिना जाल्यार आमी राजकारणी म्हणपूं आनी राजकारणान रावपूं ना. हो म्हाजें सरळ मत. शेवटाक लोक आमकां मतां दिवन लोक निवडून हाडटले. कळ्ळें न्ही. सो हांवें त्या खातीर थारायलें की ना आय एम गोईंग अहेड. आनी आय वॉज व्हेरी डिस्टर्ब. कारण हें जर जायना जाल्यार तें जावचें ना आनी फाल्यां लोकांचे शाप आमकां नाका. बापाचे धनी आमकां जावपाचें ना. हें म्हजें सरळ मत आसलेलें. आय टूक द डिसिजन. दिल्ली इलेक्शन आनी बाकीच्या स्टेटीचे इलेक्शन आनी ते आपाचें आनी काँग्रेसीची कोपुसांवां एक वेगळो विशय. गोंयांत तशें डायरेक्ट काय जावनासलें. बट जेन्ना केजरीवाला बरोबर डिस्कशन जातालें काँग्रेसीचे आमदार फुटोन वयतले ही खरी गजाल. दोन फावटी जाला न्ही. 2019 पयले आमी आतां परत 22 पयले. सो परत जावंक शकता अशें गृहीत धरप योग्य. पण बाकीचे जे पक्ष आहा वा RGP म्हणा तेंच्यांनी 10% वोट घेतले. गोवा फॉरवर्ड म्हणा हेंच्या बद्दल कितें डिस्कशन जातालें तुमची? हो विशय येयल्लो. काँग्रेस नाका तर बाकी काँग्रेस धरून आमी नॉन काँग्रेस अलायन्स करूया. एक्चुअली कशें जालें काँग्रेस नाका. कळ्ळें न्हू. काँग्रेस इंडस्ट्रियल पार्टी 2 फावटी डीच केल्ले आसा. हो सगळो विशय जालो काँग्रेसी सायडीक दवरया आनी ह्या जे लोकल पक्ष आहा तांकां बरोबर घेवन या अशें थारलेलें. आनी तितूनसून आम आदमी पक्ष हेणे म्हणजे व्हडल्या भावाची भुमिका करप लीड घेवप हें सगळें थारलेलें. पूण तेजें डिसिजन जायनासलेलें. केजरीवाला कडेन डिस्कस जालें ना असो बाबा मुद्दो. केजरीवाला कडेन जाला काय जावना तें म्हाका खबर. कित्याक म्हाज्या लेवलाचेर जावना. कळ्ळें न्ही. पूण केजरीवालाच्या म्हज्या फुड्यान जें जालां तें रिगार्डींग अलायन्स आनी ही सेड नो अलायन्स वी वील गो अलोन. कळ्ळें न्ही. पूण ह्या विशयाचेर पूण आमची जी मिटींग आसली थंयसर डिस्कस जालें की अशें करचें म्हणून. पूण तें थंयसर पेंडींग उरलेलें डिसिजन जावंक नासलेलें. म्हणजे तें तुमकां आपाचो कितें विचार आसतलो
बाकीच्या पार्ट्यां बद्दल. कन्फ्युजींग तेच म्हणटा आय एम व्हेरी कन्फ्यूज कित्याक लागून काय म्हणजे कशें जाता एक फावट की दिसता की बाबा एक खंयच्या तरी पक्षा बरोबर आसता की म्हाज्या प्रभाग म्हाजे लोक तांकां खंय तरी त्या पक्षाची मदत जावपाक जाय पूण हितून अशें दिसता की हांकां गोंयाचें पडलेलें ना काय गोंयकारांचें पडलेलें ना काय आमी जे कार्यकर्ते म्हणा तेंचें पडलेलें ना काय नेत्यांचें पडलेलें ना असो विशय जालो तो भितर. अरे कशें आसा खबर आसा की जो पर्यंत आमी एकठ्या जावन लडना किंवा एकठ्या जावन आपली ताकद दाखयना तो पर्यंत लोकांक कॉन्फिडन्स येना. आयज परिस्थिती अशी जाल्या की मतदार जो आसा तो इतको निराशलेलो आसा की तेका थोडे थोडे मतदार आहा ते आसूं इलेक्शनाक वचूं नाका वोटिंगाक वचूं नाका कारण शेवटाक कितें केलें जाल्यार तेच निवडून येतले येयले निवडून जाल्यार ते थंय वयतले आनी तेंचे सरकार जातले अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. मयेचे पिक्चर फाटले 22 हय थंयच आसले एक 7,000 मतां जे विनिंग आमदाराक मेळ्ळ्या बाकीची 18,000 मतां विरोधांक मेळ्ळी 7,000 स्प्लिट जाली 18,000 विरोधकांक मेळ्ळी. सो जाता कशें गजाली की हे जर आमी प्रत्येक वेळार तेच 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 करपाक गेले न्ही जाल्यार पीपल आर नॉट हॅपी. पण अशें कोणी केजरीवालाक कन्विन्स करपाक केलें आनी कित्याक सांग आम आदमी पार्टीचो जो नॅशनल प्रेसिडेंट ना तेंकां कन्व्हेनर आहा जे हेड करता अरविंद केजरीवाल स्टेटीनूय तशेंच आसता तेंचे पण गोंयांक तेंच्यांनी प्रेसिडेंट दिलो की गोंयान प्रेसिडेंट एक हें आसता म्हणून आनी जेन्ना असेंब्लीन 7 आमदारां दिवन 2 आमदार ऑपोजिशनातले 7 आमदारां भितर 2 आमदार आम आदमी पार्टीचे ते एके कडेन येता ना सुद्दाले ते एकामेका खातीर उबे रावताले हे सुद्दां असेंब्लीक रावल्या. दिल्ली इलेक्शन जावन आरोप जावपाचे काँग्रेसीचे जाल्ले पण ते असेंब्लीन एके कडेन रावताले इतले न्हू की इतले आरोप जावन सुद्दां स्पिकराच्या पोस्टाक जेन्ना आल्टन रावलो काँग्रेसीचो तेन्ना प्रपोज बी करपाक आसले. गोंयची सिच्युएशन हे वेगळी सिच्युएशनाचेर डिस्कशन जावना की गोंयान बाबा वेगळे तरेन विचार करा म्हणून. कशें आसा खबर आसा की गोंयान एक्चुली गोंयचे जे लिडर आसात न्ही ऑपोजिशन लिडर तांचे रिलेशन खूबच बरें आसा हांव तुमकां सांगता कळ्ळें न्ही. पूण कशें जालें की जेन्ना खंयसून तरी हे विशय येवपाक लागता आतां पळयात तुमी हांगासर ह्या पयलीं काय विशय तितको तापलेलो नासलेलो ह्या 4 दिसांकूच हें चड तापलें मुद्दाम पण अमित पालेकर आनी अमित पाटकर हांचे जे केजरीवालान केली एक्चुअली अशें जावचें न्ही कळ्ळें तुका. हेतून कशें आसा आमचे जे गोंयचे जे लिडर आसात तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय कारण कशें आसा की लोकल लिडरशीप कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय न्ही ते तांच्यांनी अमित पालेकराक विदाउट अमित पालेकर जे गोंयान आतां हेड करता तांकां दिसता की काँग्रेसी शिवाय डायरेक्ट वचपाक शकतात ना. अमित पालेकर जे म्हाका खबर आसा आतां तांचे आतां हालीं विचार बदलले आसत पूण जे म्हाका खबर आसा की दे आर ऑल्सो फॉर अलायन्स म्हणजे आमी 2-3 म्हयन्या पयलीं जेन्ना उलयताले आमी ते अलायन्साचे फॉर आसलेले. आतां कितें तांचे विचार बदलल्या जावन कशें एक फावट तुका एक कॉन्फिडन्स एक वेगळो कॉन्फिडन्स तयार जाता कारण हालीं ते बीजेपीचे बुराक आनी कितें कार्यक्रम जाता तितून एक मायलेज कशी आम आदमी पक्षाची वाडलेली कळ्ळें न्ही. पूण हें जे पयर 2 दिसां पयलीं कितें जालें कळ्ळें न्ही तितून परत सगळे मातशें हल्लेल्या भशेन कशें जालें. स्वताहून हांवूच न्ही आमचे पक्षाचे कांय बरेचशे लिडर जे उलोवन दाखयना कळ्ळें तुमकां न्ही. पूण कशें जातलें हें काय म्हणून तांकां प्रश्न पडलेलो आसा. फाटले फावट आमकां आरोप प्रत्यारोप इतले जाले की ती परत ती बिटरनेस जी तयार जाली ती क्लियर परत दीस वाडले नात परत गॅप वाडले ना. आतां अमित पालेकरान सांगलें की 2 तारीख आमी बसुया आनी उलोवया म्हणून सगळेंच प्रेसाच्या थ्रू जाता. तुमी फोन करा न्हू एकामेका कडेन उलयात न्ही आनी तशें बसोन ते करात न्ही. फक्त कशें आसा फॉर्मेलिटी म्हणून केलें जायना कारण हे आमी लोक हिताक लागून करता कोणाचे पर्सनल इंट्रस्ट ना भितर. लोकहीत हें इम्पॉर्टंट जें राजकारण जाता जावंक जाय तें लोकहिताक लागूनच जावंक जाय. आनी तुमकां दिसता आपाचो लोकल युनिटाक अलायन्सूच जाय तांकां जर हांगासर थोडे आसा तांकां नक्कीच जाय थोड्यांक नाका कारणां वेगळी वेगळी आसा कळ्ळें तुका. पूण कशें आसा जे म्हाजें मत कशें लोकांची भावना जी आमी एक्सेप्ट करून तें करपाचें हें म्हाजें प्रामाणीक मत आसा. अलायन्स केले की खूब कडेन सीट सोडचे पडटा जंय आमचो कॅन्डिडेट आसता पण दुसऱ्याचो स्ट्रॉंग आसता. म्हाजो एक सिंपल जर तुका एक रेस जिखपाक जाय तर तुवें 2 पावलां फाटीं सरूनच धांवपाक जाय. तूं सदींच जर फोर फ्रंटार रावन जर धांवपाचो प्रयत्न करतलो केन्नाच रेस जिखचो ना. सद्याची परिस्थिती जी आसा ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पक्ष जो तयार जाल्लो आसा गव्हर्नमेंट ज्या पद्दतीन स्ट्रॉंग जाल्लो आसा जर आमी इंडिपेंडंटली वेगळे वेगळे लढत न्ही जाल्यार परिस्थिती खूब बिकट आसा. हांव म्हणटा एकदां लडोवन जे लोकांक बदल जाय तो बदल करुया तरी मागीर जे कितें जातलें तें पळोवया मागीर. हो बदलूच जर आमी जायना आनी आमचे सीट पडटले ते जावचें ना तशें ते बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. शेवटाक कशें बीजेपी खातीर वाट मोकळी जाता रेड कार्पेट दिल्ल्या भशेन जाता. हितून बीजेपीचो कितें बी रोल आहा हे सगळे फोटो घालपाक कोणाक तरी कुसां मारली अशें कितें
कशें आसा आयज राजकारण खंयच्या लेवलाचेर पावला तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा ना हेजेर कांय उलोवपाक मेळना ना आसूं येता एक वेळ. कारण कशें आयज तुमी सादी गोश्ट पळयात झगडटा कोण? ओपोजिशनूच सगळे झगडटा, एकामेका कडेन झगडटा. विजयाचेर हे ताचे मारता गोवा फॉरवर्डाचेर, मागीर काँग्रेसीचेर आनीक कोण, काँग्रेस आनीक कोणाचेर. बीजेपी सुशेगाद आसा. एक्चुअली हे सगळ्यांनी मेळून तांकां टार्गेट करनाका आसलेले. बरोबर. पूण पळोवन गेल्यार बीजेपीचें कांय स्टेटमेंट ना, कांय ना. बीजेपी इज एन्जॉयींग द सीन. बीजेपीत फ्लोर मॅनेजमेंट करता हे सगळे. कांयच कळना. हितून सगळे कन्फ्युजन आसात सगळे. हे कितें जाता तेच कोणाक कांय कळना. कारण हे जावंक जायना न्ही. ऑपोजिशना मदीं झगडे कशे जावं येता? कारण भितर कितें तरी खरें झगडटले, कितें वाद घालतले, कितें तरी ऑब्जेक्टीव नाका. ऑब्जेक्टीव कांयच दिसना शेवटा. आतां ऑपोजिशन आनी रुलींग जर झगडटा आतां थंय ऑब्जेक्टीव आसता. कितें बाबा रुलिंगाक टार्गेट केलें, किंवा रुलिंगाचेर कितें तरी ऑपोजिशनान उलयलें, किंवा रुलिंगाच्या पद्दतीचेर उलयलें, थंयसर तें ऑपोजिशन टसल जाता न्ही. हांगा तसो विशयूच ना. ऑपोजिशन हे ऑपोजिशन म्हणून आसा आनी गव्हर्मेंट वेगळें आसा. गव्हर्मेंट सुशेगाद आसा. पण दिसता कितें तरी बीजेपीत खंय तरी पिनी मारता आसतले म्हणून. सद्याच्या राजकारणांत तशें जालां, कितें जायत आनी कोण कितें करत तें कांय कळना. कळ्ळें. सो कितेंय जावपाक शकता, पॉसिबलूय आसूं शकता, अशेंय जावपाक शकता. कोणाक तरी फुडें काडून ताका कितें तरी इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करून चल बाबा तूं कर सुरू हें. कारण ज्या पद्दतीन हे पयर अमित पाटकर, अमित पालेकराचे जे टसल जाले, पर्सनल लेवला पर्यंत पावलें, हें राजकारण न्हय. कळ्ळें न्ही. सो दिस इज समथींग बॅड विच इज हार्मिंग द सोसायटी एज अ होल. स्टेटीचे मुद्दे नासले तितून. कितें आसलें? कांयच नासलें. पर्सनल न्ही ते विशय. पर्सनल विशय न्ही ते. सो हेका स्टेटीक किंवा लोकांक हेजो फायदो कितें? लोक फक्त एन्जॉय करता, झगडटा, बरें आसा. सो तेजें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, इतकें एन्जॉयमेंट आसा भितर. पूण स्टेटीक जावं लोकांक कितें तरी तितून फायदो जाला त्या इन्फॉर्मेशन वचून कांयच ना न्ही. बरोबर. आता रिजल्ट एकदा फुडल्या इलेक्शनचो रिजल्ट बीजेपीच्या फावरात लागलो की तुम्ही मागीर एकामेकाक ब्लेम करपाक लागतले. तू बी टीम आनी तो बी टीम. आतांच सुरू जाल्लें आसा तें. आतां तेन्नाचे विशय वेगळोच, पण आतां सुरू जाल्लें आसा. आनी हें करपाचें आतांच बंद जावपाक जाय. जो पर्यंत बॉन्डिंग एकामेका मदीं जायना. तुमकां कितें दिसता कशें फुडें वचपाक जाय ओपोजिशनान? आतां प्रत्येकान सॅक्रिफायस करपाची पयली तयारी दवरपाक जाय. सॅक्रिफायस वील बी द फर्स्ट थिंग दॅट एवरी पार्टी हॅज टू डू. म्हाका इतकें हें जाय आसतलें. प्रत्येकाचो एक वजन आसतलें. प्रत्येक मतदारसंघान बी वोट शेअर, फाटलें कितें तरी एक्सपिरियन्स, अशें कितें तरी आसतलें बसून. पूण प्रत्येकान बसतानाच डिस्कशनाक बाबा आय एम रेडी टू सॅक्रिफायस हो एक एजेंडा घेवन जर बसत तरूच जातलें आनी तरूच लोकांची जी इच्छा ती पुरी जातली. ना जाल्यार हे परत अशेंच झगडे जातले. परत भारतीय जनता पक्षाकूच फायदो पडटलो. आनी जे लोकांच्या तकलेन आसा, आनी शेवटाक म्हाका भंय कितें जाता खबर आसा? भंय सदींच हांव उलयतां की अशें जावचें न्हू की डेमोक्रेसी जी आमी म्हणटा, आनी डेमोक्रेसी खंय प्रॅक्टीस जाता इन कास्टिंग द वोट. तें जर खंय तरी फाल्यां जर मतदार जर नाका, कांय जायना हेतून म्हणून जर फाटल्यान जर विथड्रॉ केलें आनी वोटींग करिना जायत जाल्यार तें एक दुख्ख दिसता की डेमोक्रेसी काबार जावचें. ओपोजिशनाक मत मारपी आसतले, रुलिंगाचे भायर सरतले. रुलिंगाचे भायर सरतले. आनी जे ओपोजिशनाक आसतले ते मत मारचे ना. आनी तितूनसून नुकसाण हें देशाक जातलें, स्टेटीक जातलें. आनी तें जावचें न्हू. हो एक सद्या ओपोजिशनांतले जे सगळे आहा पळय न्हू, आतां दोन पार्टी झगडल्यो, पण तुमकां कोण तरी लीड घेवं जाय आनी हे जाग्यार घालपाक जाय. म्हाका तरी दिसता कशें आहा खबर आहा, गोंयांत जर सगळे जर ऑपोजिशनाचे जर आमदार पळयले किंवा लिडर पळयले जाल्यार विजय तेंच्या भितरसून सिनियर आसा आनी मॅच्युअर्ड आसा आनी ही कॅन हँडल. सो म्हाका दिसता ताणें जर कोणी ताका म्हटलं आसत कितें जावं हे विशय आसतात, जर कितें कन्फ्युजन आसा कितें आहा, ताणें इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांक एकठांय हाडून खंय तरी हें करून आनी जितकें जाता तितकें बेगीन जावपाक जाय. एक म्हयनो आसतना इलेक्शनाक न्ही किंवा 15 दीस आसतना इलेक्शनाक न्ही. तेन्ना तें कांय जाता. तेन्ना मागीर कशें आसा की प्रत्येक हितून डिविजनां जाता. आतां जर करून हेंच्यांनी फुडाकार घेवन किंवा आतां कशें आसा 1-2 म्हयने जर ह्या प्रोसेसाक गेले जाल्यार मागीर 1 म्हयनो उरलो. सिनियर मनशान हितून इनिशिएटीव घेवपाक जाय. डिवायड जावपाक दिवपाक जायना. कारण कशें ही काळाची गरज आसा. कळ्ळें. फक्त कोणाच्या तरी पक्षाच्या फायद्याचो असो विशय ना हो लोकहिताच्या बाबतींत आसा. आनी लोकहिताक लागून हे कोणें जर मातशें कमीपण घेतलें सुद्दां म्हज्या हितून जाल्यार ते घेवचें आनी फुडें सरून सगळ्यांक एकठांय करून फुडें वचचें अशी म्हजी एक प्रामाणीक मत आसा. लास्ट क्वेश्चन हे जालें सगळे वर पॉलिटिक्साचे. तुमचे फ्युचर पॉलिटिक्सांतले फ्युचर कशें, तुमी कशें फॉरवर्ड वचपाक सोदता? कशें आसा खबर आसा की जेन्ना तूं एक इलेक्शन लडटा तेन्ना म्हाका अशें दिसता की तूं राजकारणासून भायर सरूंक शकना. कारण कशें आसा, फाटल्या फावट हांव जिल्ला पंचायत लढलोलो. म्हाका 2500च्या आसपास मतां पडलेलीं. मागीर हांव आम आदमी पक्षाचेर लढलो. थंयसर म्हाका मातशी कमी पडली, 2200-300च्या आसपास पडली. म्हणजे कशें आसता, तुज्या बरोबर इतके लोक बरोबर तुज्या बरोबर रावता उबे.
आनी तूं फटक करून हांव बाबा फाल्यांच्यान ना राजकारणांत हांवें सोडलें अशें म्हणून तूं भायर सरूं शकना. कारण एक कमिटमेंट आसता, ते लोक तुज्या बरोबर विश्वासान रावता, सो तोच विश्वास तांकां बंद उडोवंक शकना. उडोवंक शकना. सो इलेक्शन लडप ना लडप हो विशय वेगळो, पूण राजकारणांत रावचेंच पडटलें विथ कंपल्शन. कारण हे अशें आहा चक्रव्यूह की एक फावट भितर विचार चल्ला. राजकारणांत हांव आसतलों, फुडें आसतलों. इलेक्शन लडप ना लडप हो विशय वेगळो, पण कशें आसा स्टेटीच्या इन इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आनी इन इंट्रस्ट ऑफ द पीपल हू आर देअर विथ मी, आय हॅव टू बी देअर. विथ कंपल्शन म्हटल्यार जाता, बट आय हॅव टू बी देअर. ओके, राजकारण आसतलो. तुमची एक मेसेज बरी वयतली की बीजेपीक डिफीट करपाक जाय सगळ्यांनी बारीक बारीक सॅक्रिफायस करचेच पडटले. थँक्यू राजेश बाब, तुम्ही टायम दिला. थँक्यू.